प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार सगळ्या गोंयकारांक समर्पित आसा अशें गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी सांगलें। गोंयच्या लोकांनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाक सत्तेची संद दिल्यार परदेशांत रावपी गोंयकारांक दोट्टी नागरिकत्व आनी गोंयकार प्रवासी समाजाक खाशेलो दर्जो मेळोवपा खातीर पक्ष यत्न करतलो। खासा करून लंडनांत रावपी गोंयकारांचे प्रश्न गोवा फॉरवर्ड पक्ष सतत मांडटलो अशें सरदेसायान सांगलें। मजगतीं एनआरआय आयुक्त नरेंद्र सावयकारान फेसबुकाचेर कविता घालचे परस लंडनाक रावपी गोंयकारां कडेन वचून संवाद सादचो अशी खर टिका विजयान केली। फुडें मार्चान तेन्ना एसेंब्लीचें सेशन आशिल्लें तेन्ना काय म्हाका ते एसेंब्ली मदींच बंद जातली कोणेंय कितें जुडास बिडास म्हणून पूण म्हाका तें तेन्ना खबर नाशिल्लें आनी ताजे खातीर हांवें जुलयान आनी एक प्रेजेंटेशन आशिल्लें तेन्ना थंय हांवें तें एक्सेप्ट केलें। हांवें तें अवॉर्ड गोंयच्या लोकांक डेडिकेट केल्लें आहा आनीक दॅट्स इट। आतां गोंयकारां खातीर आमी झगडप आनी गोंयकारांचो जो इश्यूज आहा चड करून लंडनाक थंय अशें आहा की ड्युअल सिटीजनशीप हो मेजर डिमांड आहा हो आमी एक स्थानीक पक्ष आसून पुरता जंय मेळटा थंय आमी तो इश्यू रेज करतले। हांवें तो हावज ऑफ कॉमन्सान रेज केल्लो आहा। म्हाका दिसता गोंय जे चलयतात तांकां खबर ना की गोंयचें वैशिश्ट कितें तें गोवा इज स्पेशल हें तांकां खबर ना। ते केन्ना तांणी ओपिनियन पोलाक गोंय आमची अस्मिताय राखपा खातीर ते झगडूंकूच नाशिल्ले, ते गोंय विलिनीकरण करपाक आशिल्लें आनी ताजे खातीर हो गोंयचे गोंयकार जे लंडनाक आहात तांकां अशें दिसता की तांकां आतां तुच्छ लेखतात। हांगा आमी ओवरसीज सिटीजन म्हूण तांकां मानीत ना, तांकां सेकंड क्लास सिटीजन अशें गोंयचो सरकार तांकां ट्रीट करता। तांचे खूब इश्यूज आहात आनीक जो आमचो नरेंद्र सावयकार आहा एनआरआय कमिशनर हाणें लंडनाक वचून ते गोंयकारां बरोबर बसून तांचे प्रॉब्लेम समजून घेवन तो आतां फेसबुकाचेर कविता करता। फेसबुकाचेर कविता करून कांय जावचें ना, गोंयकार हे आपले भाव भयण म्हणून समजून तांचे इश्यू समजून घेवंक जाय। आमी तरी चिंततात की आमी तांकां आदार करतले, आमी एक इन्स्टिट्युशनलायज करतले। ओवरसीज सिटीजन डायस्पोरा जी आहा हांकां आमी एक आमचे गायडन्स कशें घेतले आनी तांकां बरोबर घेवन गोंय फॉरवर्ड वतलें हें करपा खातीर आमचे कडेन क्लियर प्लॅन आहा। आनी आमचो जर सरकार आयलो जाल्यार गोंयचे डायस्पोरा ड्युअल सिटीजनशीपच न्ही पूण तांकां गोंयान एक स्पेशल स्टेटस मेळटलो हें आमी करतले आनी गोंयकारां खातीर आमी झगडटातूच। गोंय फॉरवर्ड व्हरपा खातीर जे कितें प्लॅन आहा ते आमचे कडेन आसाच पूण गोंय सोडून जे गेल्या गोंयचो सरकार तांकां नोकऱ्यो दिवंक शकूंक ना आनी पुर्तुगेजांनी आपले एक कितें तरी तांकां वतना एक बरें म्हळ्यार पोर्चुगीज सिटीजनशीपचो चान्स दिलो। ते चान्स घेवन ते एक आपली ऑपॉर्च्युनिटी खातीर भायर जे गेल्ले आहा तांकां गोंयांत परते हाडपा खातीर आनी तांकां गोंयांत स्पेशल स्टेटस दिवपा खातीर आमी झगडटले आनी आमचे कडेन क्लियर प्लॅन आहा फाल्यां सरकारान आयलो जाल्यार इम्प्लिमेंट करपाक। आतां पयलीं आमी क्रिटिसायज केलें की एवॉर्ड जो आसा हो प्रायवेट एवॉर्ड आसा सो कांय ताजी व्हॅल्यू ना म्हणून। पळय तो एवॉर्ड शाहरुख खानाक आनीक अमिताभ बच्चनाकूय मेळिल्लो आहा त्याच जाग्यार पूण तातूंत म्हाका तें आतां म्हणल्यार आय डोंट वॉन्ट टू तूं मे करपाचें म्हाका इंट्रस्ट ना। एवॉर्ड जालो हांवें गोंयचे जनतेक तो डेडिकेट केलो कोच काबार ताजेर आनी इश्यू फुडें आमकां व्हरपाचो ना। जो एवॉर्ड जो मेळ्ळा आमच्या अध्यक्षान तुमकां सांगला आतां भायर की हो एवॉर्ड जो मेळ्ळा हो ताणें लोकांक समर्पीत केल्लो आसा कारण फाटलीं 7 वर्सां जी सातत्यान ताणें काम केलें लोकां खातीर झुजलो ते मागीर विधानसभे भितर आसूं किंवा विधानसभे भायर आयज तुमकां जर हांगा तरणाटी फळी दिसता गोवा फॉरवर्डचें फ्युचर जाल्यार फक्त आमच्या अध्यक्षा खातीर। सो हातून जेन्ना एवॉर्ड मेळटा ते एवॉर्ड जे आसा हे ताज्या खातीरूच न्ही, हे सगळे आमच्या जनते खातीर हो एवॉर्ड आसा आनी ताणें जे फाटले 7 वर्सांचे काम केलां विधानसभे भितर आनी विधानसभे भायर आनी कामूच न्ही जे जे विशय घेतल्यात ते तडेक लायल्यात। कालचो लेटस्ट इश्यू म्हणात तो थंय आशिल्लो पूण ताचे काळीज हांगा आशिल्ले भुरग्यांक एक सर्क्युलर काडलो एज्युकेशन डिपार्टमेंटान ते कळ्या बरोबर तो सारको फ्युरियस जावन ताच्या नंतर थंयच्यान ताणें स्टेटमेंट काडलो आनी प्रेशर हाडलो। हो आमचो गोंयचो एक लिडर आनी ताका सन्मानीत केला लंडनाक कळ्ळें तुका न्हू। सो तो सन्मान करपा म्हणल्यार सगळे गोंयकार आमचे सगळे आयज विजय सरदेसायक एक गोंयचो टॉप लिडर म्हणून पळयता, तांकां सगळे आयज एक सीएम म्हणून पळयता। सो ताका लागून आमच्या गोंयकारांक सगळ्यांक एक गोवा सांबाळपाक जे पावल आमच्या विजय सरान फुडें घेतलेलें आहा सो ते
सगळ्यांच्या मनान गोंयकारांच्या मनान आमचो विजय सर बसलेलो आहा.